फाटले 4 दीस सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून सडये शिवोलेच्या पिलांबी वाड्यावेल्या घरांक हुंवाराचो फटको बसलो। पावसाचो नेट आता मातसो कमी जालो तरी ह्या वाठारांतल्या घरांनी उदक भरिल्लेच आसा। तिळारी धरणाच्या कॅनलाचे दार उक्ते केल्ल्यान आनी घरा फाटल्यान आशिल्लो व्हाळ पंचायतीन नितळ करूंक नाशिल्ल्यान घरांनी उदक भरता। दर वर्सा हीच स्थिती जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें। आता आयतारा पावस पडला पळय न्हू, ह्या पावसाक अशें जालें की आमकां सांज मेरेन म्हटल्यार उदीक भरलें घरांत। आनी सोमारचे सकाळीं म्हणचे सारकी घरांत उदीक इतलें येयलें की दोपारभर उदीक येयलें। ही आमची तुळस बिळस सगळी बुडलेली, दोपारभर घरांत उदीक येयलें। दोपारभर मग किती 2 दीस उदक उरलें? हय 2 दीस उदक उरलें। आयजूच उदीक आमचें देंवलां सकाळचें, ते एक स्टॅप करून देंवलां, आतां देंवलें उदीक। प्रॉब्लम म्हणजे आमकां आतां घरान बी आमचें सगळें डॅमेज जालें। हेज्या पयलीं अशें एकदां जाल्लें कॅनलाचें हांवें उदीक सोडलें तेन्ना, पूण तेन्ना आमी अशें शादूर आसल्या कारणान आमी आमचें सगळें सामान साल्वार केलें। पूण ही फावटी आमकां चान्सूच मेळोंक ना। आमची खूब इलेक्ट्रॉनीक वस्तू फर्निचर बी सगळें पडलें। एवरी इयर उदीक येता ना हें न्हू, पूण इतलें ना। पूण आतां कॅनल बांदलेल्याक आमकां असो चड त्रास जाता। आमकां म्हाका दिसता आमचें 2 लाखा वयर लुकसाण जालें। आनी कॅनल जाल्ल्यान बाकीच्या लोकांक आतां त्रास जाता। खूब जाण सांगतात लोकांचे दुरीग मोडोंक लागले, कितें लोक सांगतात जे आमकां खबर नासलें तितली, पूण आमकां हांगासर चड त्रास जाता। कॅनलाचें उदीक तेंच्यांनी सोडलें, कॅनल हांगासर मागीर उदीक भरलें आनी 4:30 सुमार उदीक येयलें। मागीर सकाळीं पळयता 5-5:30 सगळें घरान भरलें। वॉशिंग मशीन, फ्रीज बीन सगळें बुडलेलें। हय, मागीर आमचें कांयच कळना कितें करपाचें जालें, ते व्हांवूनय गेले। दोन्ही धरून ते कितें जालें की लेवल आसलो पळय उदकाचो तो वाडलो आनी ते सोमतें मागीर रातचें मागीर कांय खबर ना। सो डायरेक्ट मागीर भितर येवपाक स्टार्ट जालें। सो कितें आहा ते सामान काडपाकूय मेळना, कांय ना। कितें मेळटालें हातीक तें काडलें, पूण बाकीचे चडशे इलेक्ट्रीक आनी कितें आहा ते हे जालें। गाडयो काडूंक मेळना, हांगासरूच तो रोड आहा, गाडयो हांगासरूच उरल्यो। हे आतां हेचे 8 तारखेच्या फातोड्याचेर। ओके, ऑलमोस्ट कितले घरां ह्या सराउंडिंग हांगा तुमची कितली? 2 घरां आसा। आमचे आनी एक डॅमेज कितें जालें? कितें सद्या हितून हें जाला सामान तुमचें नुकसान? फ्रीज गेला, वॉशिंग मशीन गेलें, गाडी मातशी घट जाल्यो। ओके, बारीक सामान आसलें, आयदनां बीन थोडी लायटीचे ते गेली व्हांवन। मजगती उदक भरिल्ल्या घरांची सडये शिवोलची सरपंच दिपाली पेडणेकार हांणी पळोवणी केली। लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान व्हाळ नितळ करपाक निविदा काडपाक मेळूंक ना। तशेंच वयता थंय लोकांनी पांयवाट बंद केल्ल्यान व्हाळ नितळ करपाक मशिनरी घालपाक मेळना म्हूण थळावी सरपंच दिपाली पेडणेकारान सांगलें। ह्या फावटी आमचे खंयचे डिसल्टींग आसलें पळय, कोड ऑफ कंडक्टा खातीर आमकां ते आमी टेंडर फ्लो करूंक पावोंक ना। आनी तो टेंडर आमी आतां तरी आमी आसतना WRD MLEच्या अंडर तिणीय आमकां डिसल्टींग करपाक दिलें। जंय आमचे JCP वयता पळय थंय आमी ते सगळें क्लीन करून घेतला। हे कितें आहा, हे व्हाळ भितरल्यान पडटा आनी आमकां JCP भितर व्हरपाक वाटे ना। जाय ते तुमी पयले आसतले सगळ्यांनी आपले वाटे बंद केल्ले आनी आमकां त्रास जाता की आतां आनी येदे व्हडले व्हळ आमी मॅन्युअली घालून करूं शकना। त्या खातीर आमकां कसले तरी मशिनरीच यूज करची पडटा आनी मशिनरी व्हरतले जाल्यार आमकां जागो ना म्हणटकच वाट ना, वयता थंय वाटो बंद केल्ल्या। आनी ही कितें आहा, हे कॅनलाचें उदक म्हणटा म्हयन्याच्या 12 म्हयने चालूच आसल्या कारणान तेतून आमी पयलीं पळय आमचे एप्रील मे म्हटल्यार ते सुकताले, लोक थंय शेतां करताले। ह्या हेतून कितें जालें, एक म्हाका दिसता 12 वर्सां जाय दिल्यार ते उदकूच सुकना कॅनलाचें। त्या कारणांनी लोकांनी शेतां करूंक ना, शेतां ना केल्या कारणांनी थंय आतां सगळीं झाडां वाडल्या। खुबशे शेतांनी व्हडलीं झाडां जाल्या। शेतां काय ती ह्या म्हणटा थंय व्हाळी तीच आतां सद्या कळना जाल्ले। गोमंतक TV खातीर शिवोलच्यान स्नेहा असोटीकार।